विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। गोंयान आयटी डेचे सपन साकार जातना गोंयान 14 आनी 15 जुलयाक 2 दीस कार्यावळी जाल्यो। गोंयच्या तरणाट्यांक आयटी मळार व्हड दारां गोंयांतूच उक्ती करून दिवपाचो हावेस सरकाराचो आसा म्हण मंत्री खंवटे उलयला। आरडी एक्सपो खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। Like face by face. So first of all, VAPT happens on the defensive perspective, understanding vulnerabilities available in the system. Suppose you develop a mobile app or a web application or a cloud app or any hardware, whatever. We have to first understand the vulnerabilities in that from a third party perspective. So there are tools, technology which is used for that. And then penetration testing, exploiting those vulnerabilities and trying out the hacking attacks on that system. And the next step is the offensive way of it, like a black box offensive attacks, where we don't know anything about the system and we give the system to a hacker and we say like, okay, hack it, compromise the system. So there are phase by phase different sort of testing happens on any such system even today, and that's why there is a demand, because not such experts are available. So we are always hiring. आज 14 आणि 14 तारीख आज आणि फाल्यां 15 तारीख जुलैची 14 तारीख आणि 15 तारखेक आयटी डे जो आमी राविल्ले इतले दीस तो आयटी डे आज सुरवात जाल्ली आसा। गोंया आयटी पॉलिसीक राविल्ली आशिल्ली, गोंयकार आयटी पॉलिसीक राविल्ले आसा। ताज्या खातीर ही पॉलिसी लॉन्च तांकां आज खुबशे स्किम्स मेळटल्यो, खुबशे रिइम्बर्समेंट स्किम्स जावं बाकीच्यो पॉलिसी प्रमाणे बेनिफीट जावं ह्यो खूब हातूंत तांकां खरो एक बॅकबोन मेळटलो, जातूंत तांकां आपली इंडस्ट्री बरी चलोवंक मेळटली। सरकार पळयता आसतना एक इंडस्ट्री बरी येवची आनी लोकल भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता, आनी ताज्या खातीर आज एक भुरग्यांक एक्सपोजर मेळचो म्हणून बरे वर्कशॉप्स विथ फेसबूक, विथ गुगल, तशेंच पॅनल डिस्कशन्स, तशेंच की नोट स्पिकर बरे इंडियेचे जे आसा तांकां हाडून वी हॅव मेड देम टॉक टू आवर पीपल, द एकेडेमिया, द यूथ, द स्टुडंट्स एंड द इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी. Roughly more than 1,200 people from the schools, colleges, universities have come down as students to attend this. Plus we have the people from the academia, the teachers, we have stakeholders from the IT industry, आणि हे सगळे एनवायरमेंट पळयल्यार लायक रोबस्ट एनवायरमेंट जाता असो आमकां दिश्टी पडटा.